गोन्साल्वीस हांकां बापाच्या वैभवान सासणाची वेंग सासणाचें सूख तांकां ह्या वेळार मागुया. मी जाणा बिशप राहुलाचो आयज बर्थडे आसलो आनी ताणें जायत्या जाणांक आमकां क्रिज्म दिला, म्हाका ऑर्डिनेशन दिला. ताचो उगडास करता आसतना नीन वाचुया ताच्या बऱ्या जिविता खातीर. बरो गवंडी तो जालो आनी आमकां जायतीं देणी देवाची ताणें वांटली. मागुया आयज आपलो वाडदीस समोरुमतेल्या पासत Venegina Monserrat, Danica de Souza, Rita da Cunha, Dulce de Souza Almeida. हांकां जायती भलायकी आनी पवित्र आत्म्याची देणी आमी मागुया. आनी हो योजना भेटयता आसतना पवित्र आत्मा आमचें देव कितें करूंक, देवाक विस्वाशी रावंक. देवाक अविस्वाशी आमी जाता. देवाक सोपूत दिता आसतना हो सोपूत आमी मोडटा देखून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर परबेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर परविदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. काकुत्सेरा देवा, आमी भोव असोक भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या असोकतायेन आमकां बळ दी म्हूण नी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणांक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी एलिजा शाफाताच्या पुता एलिजा फाशी आयलो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन शेतां तास घालतालो आनी 12वें जोत आपणे दवरलोलें. ताचे शीं वचून एलिजान आपले नेस्पा व्हरून ताचेर उडयलें. तेन्ना आपले जोत सोडून एलिजा फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, पयलीं म्हज्या बापायचो आनी आवयचो उमाव म्हाका घेवन दी. उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येता. एलिजान जबाब दिलो, वचून ये. हांवें तुका कितें केलां? एलिजेफ ताचे फाटल्यान वेतालो तो परतो आयलो आनी बैलांची जोडी घेवन ताणें तांकां मारलें.
जू घेवन तांचे मांस रांदले आनी आपल्या मनशांक दिलें आनी तांणी तें खालें. उपरांत तो उठलो आनी एलीच्या फाटल्यान वचून ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तूच म्हजें दायज, तूच म्हजें पात्र. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा, तूच म्हजें दायज, तूच म्हजें पात्र. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूच म्हजी दोन ग्रेसकाय. सर्वेस्परा, तूच म्हजें दायज, तूच म्हजें पात्र. म्हजें दारचोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. सबाब. सर्वेस्परा, तूच म्हजें दायज, तूच म्हजें पात्र. सर्वेस्पूर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासता. रातचे पर्यान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. सबाब. सर्वेस्परा, तूच म्हजें दायज, तूच म्हजें पात्र. देखून म्हजें कालीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायन जुस्तातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्या मदें सोदचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. सबाब. सर्वेस्परा, तूच म्हजें दायज, तूच म्हजें पात्र. उद्गार. Sussurrespora, 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 soy, soy. Sussurrespora, 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 soy, soy. म्हजें कालीज तुजे कुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकय. Sussurrespora, 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 soy, soy. Sussurrespora, 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 soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, आनीकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूनाय, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुतांक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगता, सोपूत नेबेल दिवनाय जावं सर्गींच्यान, कित्याक देवाचें शिवासन तें, जावं प्रितुमीच्यान, कित्याक ताच्या पांयाची मोणोय ती, न्हय म्हूण जेरुसल्याच्यान, कित्याक व्हड राजाचें शार तें, तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवनाय, कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो ओ काळो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावनी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचेवून ओगलें तें वायटव्या कडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजें काळीज तुजे खुशेचे चाकरेक लाय, उपकार करून तुजी समूत म्हाका शिकय. प्रितीच्या भयणी भावनो, 2 आनी 2, 2 and 2, 2 आनी 2 सोपूत घेतलो
देवा फुड्यान. पयले दोन आदाम आनी एवा. आदाम आनी एवा कितें म्हणून सोपूत घेतलो तांणी की आमी त्या झाडाचें फळ खावचें ना हो सोपूत घेतलो आदाम आनी एवेन. आनी हो सोपूत विसरलीं तांणी नोय म्हणलें नोय. आनी त्याच वेळार कितें जालें आमचें निसणटण जालें. देवाची येवजण तोडून उडयली मोडून उडयली आनी ती जाली आमची आवय बापूय निसणटणाची. दे बिकेम द पेरंट्स ऑफ आवर डिस्ट्रक्शन, द पेरंट्स ऑफ आवर मिजरी. दे बिकेम द पेरंट्स ऑफ आवर मिजरी. दुसरी दोगां कोण? दुसरी दोगां कोण? दुसरी दोगां कोण? आं कितें म्हणूय? जुजे आनी मारिया. Joseph and Mary. They took an oath. Servants forever. Servants forever. कितेंय जावं ती देवाक विस्वाशी रावंक तांणी भास दिली. तांणी सोपूत घेतलो मारियेन आनी जुजेन. आनी कितें जालें? reconciliation and restoration of what was destroyed by Adam and Eve. So we are part of that restoration, reconciliation. We are walking the journey with Joseph and Mary. Our privilege to be holy, our privilege. All of you are holy, all of you, because you are walking with Joseph and Mary. Our privilege that Holy Spirit sanctifies us every day in this Eucharist. Jesus comes to ourselves, to our bodies, and changes our bodies into His biggest gift of God, who is ever faithful. तो विश्वासी खेळणं जायना. हो विश्वासी जाता ती आमी. देखून आयज आमी कितें करुया? भास दिवया देवाक की हांव कितेंय जावं कितेंय येवं तुका हांव अविस्वासी जावचो ना. म्हाका जबाबदारी दिलेली आसा. सगल्यांक जबाबदारी दिलेली आसा. बरो आवय बापूय जावपाचें, बरें तरणाटें जावपाचें, म्हाका बरो यादनीकपणाचें हें म्हणयारपण चलोवपाचें म्हाका हें देणें दिलेलें आसा. आनी देखून सगळो वेळ कोणाक उलो करपाचो? पवित्र आत्म्याक. I have to call on the Holy Spirit to remain ever faithful to my holiness. I should not destroy the holiness. What means holiness? Is the connection of ourselves to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. And it happens here now. You are singing, you are enjoying, you are singing, you are doing a missionary work by singing. So this is a journey of sanctification. आमी सगळीं चलता एक यात्रा. कसली यात्रा? आमच्या भाग्यवंतपणाची. सपूत म्हणटा तो न्हय चालतो येता मुखार. हांव कोण जाणा. आनी मागीर कितें करता? सगळ्यो फोटी, सगळें करप्शन, सगळें डिस्ट्रक्शन ही जावन आसा. चाल आदाम आनी एवेच्या ह्या करप्शनाची. देखून आयज आमी बदलुया, जावया मारयेच्या आनी जुजेच्या नमुन्या सारकी. Let us convert ourselves into the images of Mary, our mother, and Joseph, our protector, the foster father of Jesus Christ. He did not become father, but he became representative of God the Father. Representative of God the Father for Jesus. And therefore, he remained ever faithful. तांच्या उद्देशी आमचें जिवीत संपूर्ण आमी करुया. बेटोने वेलार गायन गाऊया. C6 बागींतल्या फुलांमध्ये, पेज 30. C6, पेज 30.
म्हज्या भयणी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर परबेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्फोर मानून घेवंक. आमेन. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं ओच्या पद म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेंत आंकवार मेरेचो भक्तीन आमी आज ग्रास करतना आमी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोमलाय आमी वाकणटाव. शेकंशेक पृथ्वीचेर निवती तुजी विस्मिता. सर काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयालाय. तुजे ल्हानवीक चाकुनीचेर खाकुतीन तुवें नदर घाली निवसो सद्गुणार मनशा कुळाचो जेजू तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाकणटा स्वर्गार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूक पेचादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. जे मुखार येवंक जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतळे आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बीफ सायबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्ताची बो करून आयच्या दिसा आपलो वाडदीस ओ आपणाच्या लग्नीक जिबिताची समोरमणी कोत्तल्या आमच्या भाव भयणीची तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान कोर. आत्म्यान बोर आनी दिसपोटी विस्वाशी एकामेकाक रावन देवाक सोपूत दिल्लो तो पाडूंक तांकां पवित्र आत्म्यान संस्कारून दवर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यवंत जुजे अंकवार मरीचो पती भाग्यवंत दोन दुता भाग्यवंत जुसेवाज भाग्यवंत मिगेल भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सरकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जे दिसा अवलो आमी आयकलो आमच्या देवा बापाचो सपूत म्हूण न्हय ओय जाल्यार ओय म्हाका विस्वाशी रावात. आमी विस्वाशी रावंक सोदतलीं देवाचीं भुरगीं देखून आमी ताच्याच अधीन जावया. आमचें जिवीत ताका समर्पया म्हणून. आमच्या बापा सुर्गीच्या नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. जी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान आमी ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटोय सर्व आकातांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासणाच्या सासणांक तुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणांक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. शिमयान तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना. चिका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया. D5 भावार्थाचे दोळे पेज 49. D5 पेज 49.
直到耶稣基督，那是基为罗国，巴巴达切多雷，安卡杜迪耶稣，杜卡波罗布，安卡萨古耶稣。Ce dole, Anca gândui Jesu, tu capolo bogu, Anca sacoi Jesu. प्रितीच्या बाबडा आयज सोनवार म्हणटोच सांजे 3:30 वाजता ऑल्टर सवरांक जमात आसा आवय बापाय लागीं मागता भुरग्यांक धाडूंक सदांचे परी इंग्लीश भाशेन मीस आसा 6 वाजता. प्रितीच्या बाबडन आयज आमची तरणाटीं बॅट करूंक येतलीं पोसरें बाट व्हडलें बाट 1, 2, 3 आनी कार्दोज वाडो. काल मार्कात केल्ले वाडे ताणें सोंपयले. आयजूय ही बॅट चालू आसतली. मागता तुमचे लागीं घडटा ते भाशेन तरणाट्यांक येवकार दिवंक आनी तांकां आदार दिवंक. उबी रावया. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला चे वरवीं आमच्या सदमुंडा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. हांकवार मरीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस सोदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर्टचे स्वामी आसूं. तुमचे सवास सोर परबिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार शेवटाक गायन गावया F18 संगतान सोलुया पेज 94. F18 page 94. Say